नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे साधना पथ कार्यक्रमाक आमगेले समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. हाव शकुंतला आर किणी आणि आईचे साधना पथ कार्यक्रमाचे सोयरी जावन आसाची संशोधना विद्यार्थिनी श्रीमती गायत्री एन आचार्य हानी आयचे कार्यक्रमाक तुमका आत्मीय स्वागत. आम्ही साधना पथ कार्यक्रम आरंभ करचे पुढे श्रीमती गायत्री एन आचार्य हांगेले एक सानशी परिचय करून घेऊया. श्रीमती गायत्री एन आचार्य हांगेले जनन बंटवाळांतू, बापूसो आर्ला श्री विश्वनाथ प्रभु, आवसो श्रीमती गौरी प्रभु, SVS कॉलेज बंटवाळातून BCom डिग्री हानी जोडल्या. डिग्री उपरांतू मुंबईतू कंप्यूटर डाटा प्रोसेसर जावन हानी 2 वर्ष काम केलेलं आसा. लग्ना उपरांतू मंगळूरांत वास्तव्यासाची हांगेले पती मंगळूर आचार्य मठाचे श्री पंडित नरसिंह आचार्य हानी श्री वेंकटरमण देवस्थानाचे तंत्रीवर्य, ते मात्र नाही मंगळूर पंडित पंचांगाचे कर्तृ हानी. श्रृंगेरीचे सुर सरस्वती सभा हानी करचे संस्कृत परीक्षा प्रथम तकुनु प्रवेशवरेन श्रीमती गायत्री आचार्य हानी जोडलेलं आसा ते परीक्षा. तशीची कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यानिलयाचे संस्कृत MA पदवी जोडल्या. बेंगळुराचे जयचामराजेंद्र संस्कृत विश्वविद्यानिलयाचे संस्कृत विद्वतही त्यांनी आपणावून घेतला. संस्कृत भारतीचे प्रथमा आणि द्वितीय तेव्हाही त्यांनी परीक्षा पास करून घेतला. हांका 4 जन चेडूब, मालगडी वैशाली रक्षित प्रभु, तदनंतर क्षमा रोशन कामत, मागिरी धाकली ऐश्वर्या विजय कामत. पूतू श्री राघवेंद्र आचार्य हानी उत्तरादी मठाचे श्री सत्यात्म तीर्थ स्वामीजींगेल मार्गदर्शनारी श्रीमन न्याय सुधा अध्ययन निरत जावन आसाची. आणि आत्त श्रीमती गायत्री आचार्य हानी मुक्कांतश्चे श्रीनिवासा योग आणि संस्कृत अध्ययन आणि संशोधना केंद्रात हावन PhD खातीर नाव रिजिस्टर केलेलं आसा. आता परत एक वेळा तुमकां आमगेल्या आयच्या कार्यक्रमात स्वागत. गायत्री आचार्यानो बायल मनशांगेल प्राय निमून जे सांगून जे म्हणटाचे जाल्यार ह्या संदर्भार सांगका पडटा. त्यामुळे तुमकां आतां 57 वर्स, हे 57 वर्सांतू तुम्ही आता त्यावेळी संस्कृतांतू PhD करचे एक हाजी खातीर तुम्ही नाव रिजिस्टर केलेलं आसा. त्या खातीर तुमकां प्रथम विश्व कोंकणी केंद्रातर्फेन तुमकां हांव अभिनंदन पाठयता. तुमकां म्हळ्यार तुम्ही शिकिले BCom, ताजे नंतर 2 वर्स काम केले कंप्युटरांतू, जाल्यार एकाएकी संस्कृता वयरी तुमकां म्हळ्यार इतले पुरा संस्कृतान तुम्ही परीक्षा जोडल्या, या सनद जोडला. हाजे हे कसले हाजे कारण संस्कृत प्रीतीक सांगा. प्रथम जावन आमगेले मालगड तुलान आराधन करून येयले भद्र नरसिंहाक, आमगेले वीर व्यंकटेशाक आणि कुलदेव जावन आशिल्ले मालसा नारायणीक मुख्य प्राणाक आमगेले सर्व गुरुवर्यांक आठव करून वंदन करून प्रारंभ करता म्हणलें. न्ही जावन सांगता म्हण जाल्यार म्हाका संस्कृता विशयी कसलेय गोत नाशिल्लें. 2005 अंतू संस्कृत भारती तर्फेन एक संभाषण शिबिर म्हणून तांणी आयोजन केलं. तांणी मंगळूरा येतना तांकां संस्कृतांतू कोण एक प्रीत आशिल्ले, कोण अध्ययन जावन आशिल्ले म्हणून एक तांणी आलोचन करून तांणी 4 जणांले निमगिताना तांकां पुराणान सांगिल्लें. मिगेल बामणाल नांव आचार मामा म्हणटा
आचार मामाला नाव सांगल्या आचार मामाला नाव सांगता तांणी आचार्य मठा येवन निमगिता ना तांकां खुशी जाली कसल्या म्हळ्यार मेगेल बामणाक संस्कृताचे जे सकड मस्त एक प्रीती आनी विश्वास तांणी कुठले जायतं म्हळें तांणी तें आयोजन केलें तांगेले 100 कडेन तांणी कोरका म्हूण तांकां वयर तोलान ऑर्डर येयले आशिल्ले खंय सकड कोर येता म्हण म्हणटाना ते देवस्थान तदनंतर केंद्रांतू हांगा सकड लागीं आशिल्ले मंगळुरांत पुऱ्या कडेन तांणी खंय कोर येता म्हण आलोचन कोरून तांणी ते सेंटर पुरे सांगलें मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानांत 10 दिवस शिबीर आशिल्लें तेन्ना चेडवां तांणी सांगलें तुमी 4 जणांनी वचून शिबिरांतू पार्टिसिपेट करका आनी संस्कृत शिकूका म्हूण ते आमगेले फर्स्ट स्टेप संस्कृताचे मागीर तांणी म्हाका म्हणलें कसं म्हळ्यार तुंवय वचूका गो बेलमनशाल सहज आमकां घरा काम हें तें चेडवांक शिकवण तांतू मदें आमगेलें कसं शिकवण म्हूण सांगून तांणी सांगतना हांव म्हणलें जायना मेजान जायना म्हूण म्हणलें तूं कसलेय करका म्हूण ना बैसून आयकला पुरो म्हणालींची जायता म्हणलें चमकली ते एक दिवसांतू ಸ್ವಲ್ಪ नित्योपयोगी खंयचे आमगेले वस्त आसा ते पुरे सांगतात आनी हाक कसं म्हणचे आतां दांतोणी कंकतम म्हणटाची साबुनाक फेनकम म्हणटाची तशी कागद ते पुरे सांगतना एक म्हणटा अभिरुची स्टार्ट जाली म्हाका थंय तुल्यान आमी शिकूं येता म्हण तेन्ना मना आयले 10 दिवसांतू तांणी हें करतना सणाची वाक्य करू शिकयले हांग यो म्हण अत्र आगच्छतु सह किं करोति सा का ते पुरे एक सणाची हें करतना तेन्ना दिसलें मस्त कांय कश्ट ना दिसता हें शिकूं येत दिसता म्हण लागलें 10 दिवसानंतर तांणी हें केलें कसं म्हळ्यार तुमी मंगळूर केंद्राचे मेगेल बामणाक हांगाचे अध्यक्ष जावका तुमी म्हण म्हणलें संस्कृत केंद्राचे कडेन तांणी जायता म्हणलें जायत म्हण जातारी ते पुरे तांगेल कसं म्हण म्हळ्यार संस्कृता प्रचार करूंक हक्का सकड तांकां उत्तेजन जावक आशिल्लें ताकाय तांगेल ते हें आनी कार्यक्रमांनी करतना फंड्सय जावक आशिल्ले तशी हांनी कोणाक सकडी संस्कृता विशयांत हें आसा धर्मा विशयी हें आसा तांगेले पुरे वचून निमगोन फंड्सांनी कलेक्ट करून तांकां दिवचे तेन्ना ते कार्यक्रमांनी पुरे जावचे तशी ती म्हणाली एक दिवस शांतला भगिनी म्हणून आता तिची मेगेले ही गाईड तिणे सांगलें भगिनी तू इतली वगी पुरे शिकून काडला तू प्रथमा परीक्षा कसले दिवच्या नज सुर सरस्वती सभा तांगेल प्रथमा परीक्षा आसा तू दिव का त्या परीक्षा मेजान साध्य म्हण म्हळें कांय ना कन्नडानय आसा संस्कृतानय आसा तुमी जस्ट त्या विशयान तुवें केलें पुरो 3 महिने आमी शिकयताची तुमी एग्जाम दिले जाल्ले म्हण त्या वर्सा 2 पण तशिले एग्जाम कडेरी जायता म्हणलें घरा बसली तांतू कसं म्हण म्हळ्यार साना सेंटेन्स करचे कन्नडान आशिल्ले संस्कृतान ट्रान्सलेट करचे संस्कृतान आशिल्ले कन्नडान ट्रान्सलेट करचे ताजे नंतर एक सानाची पॅसेज अशी दिताची ते अनुवाद करचे मागीर एक सानाची तुगेले विभक्ती प्रत्यय ते पुरे आशिल्ले रामशब्दू अकारांत पुल्लिंग रामशब्दू आकारांत स्त्रीलिंग रमाशब्दू अकारांत नपुंसकलिंग फलम जलम तेच पुरे आशिल्ले ते शिकूं का नवें जायता म्हणल्यार शिकची केदना आमकां पुरे त्या तांगेल घर म्हळ्यार काम आशिल्लीची शिकची केदना म्हण हें करतना रांदप करतना अंचाण रान्नीर दवरचें अंचाण तोंडान सांगता रबचे कळवा तूं सुभाषिता म्हूण म्हणलें ते तोंडान सांगता रबली अंचाण रांदप केलें रांदपाले चमकली पळयलें पक्कानी चुकली म्हूण कळली कुडल्या पास येवन पळयलें तशी भायट मारले भायट मान तरी नुतो आशिल्ले टायमार बरोवन शिकुया म्हूण दिसली म्हाका बरोवन शिकली बरोवन शिकतना म्हाका 100 येयले तेन्ना फर्स्ट तांगेले ते एग्रिगेट मार्क्स आसाची ते आयिल्ले पुरो जाणां तांणी एक सिल्वर मेडलची दिता सनाची तशी आनीक म्हाका इंट्रस्ट येयले शिकूं येता म्हूण दिसलें द्वितीय बरयले तृतीय बरयले तांतू ते द्वितीयांतू तृतीयांतू प्राय सब्जेक्ट कसले बाई ಸ್ವಲ್ಪ चढ जाता आता फस्टाक आकारांत न्ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आशिल्ले ते शब्द चढ जाता वता
कळवा ताजे नंतर सणाची तुगेले व्याकरण येवचे स्टार्ट जाले व्याकरण संधी समास नाशिल तेदना संधी विभजन करचें मागीर खंयची पुल्लिंग शब्दुकी स्त्रीलिंग शब्दुकी नपुंसकलिंग शब्दुकी म्हळ्यार बेज तेंची तें जावं कांबळ्याल खातीर तांणी पुरे त्या विशयान तो आमकां पुरे शिकयताची तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ माहिती मेळ्ळे हें जाल्लें द्वितीय वचा म्हणून द्वितीयांतूय म्हाका सिल्वर मेडल मेळ्ळें तृतीयांतूय मेळ्ळी म्हाका तृतीयांतू 2 पेपरां फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स सेकंड पेपर 50 मार्क्स तांतूय म्हाका 147 की मेळ्ळें तांतूय मेळ्ळें तितली म्हणटान ती म्हणाली तूं ह्या नमने लायकून शिकता तूं MA कसले बरयना म्हणून प्रवेश ताय जाली तुमगेले फर्स्टाक जायनी फर्स्ट तृतीय मात्र केलें तितली म्हणटान तिणें म्हणलें तुगेले तूं इतली हार्ड स्टडी करता म्हणजे जाल्यार तूं MA करी म्हणून तेद्यान आमगेले एज्युकेशनाक आनी तितले म्हळ्यार घरान तूं कशें म्हळ्यार शिकू का कामा वच्चा ना म्हळ्यार आशिल्लें मेगेले एग्जामाची वार्डीक जावन येताना SLC सर्टिफिकेट ना डिग्री सर्टिफिकेट ना मागीर कसं जाव का म्हळ्यार एज 20 ना म्हळ्यार खंय गेला ते पळय ते आमगेले अम्मा ते आशिल्ले खंय गेला म्हणून ना कळवा तशी मागीर सोदून हें करून पळयताना म्हाका मेळ्ळी इमिडिएट जावक आशिल्लें हांव एक पोलीस कंप्लेंट दिवन मेगेल सर्टिफिकेट ओडगूंक गेला बसार ते सांगका न्हू तशी म्हण सर्टिफिकेट जावका म्हाका म्हळ्यार खातीर ते हें करून SLCचे हें केल्लें डिग्रीचेय केलें मेळ्ळी म्हाका मेळ्ळे तर हांव रेजिस्ट्रेशन केलें MA फर्स्ट इयर प्रिवियस आनी फायनल म्हणून प्रिवियसान तूं दोनी म्हळ्यार फर्स्ट हें इंटरनल आशिल्लें आमकां मागीर एक्सटर्नल आशिल्लें 30 आनी 70 आशिल्लें तेन्ना MA तूं बरयलें शिकली शिकताना ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जपता क्लास आशिल्लो क्लास आमकां ही काडता आशिल्ली ಸ್ವಲ್ಪ तिगेल बामण डॉक्टर विश्वास म्हण आसा तांणी भारी बुद्दंत आनी चांग मनीस तांणी आमकां खंयची वळार निमगिल्या रे फोन कोन्न निमगी तूं संगनिकेतन वच तांणी शिकोवच्या रेडी आसाची तशी तांगे लागी व्याकरणाचे मागीर नाटक तदनंतर म्हळ्यार ते सब्जेक्ट कोण घालला ಒಟ್ಟು फर्स्ट इयराक 12 पेपर 6 पेपर जावन कोरका आमी म्हळ्यार फर्स्ट आनी सेकंड पार्ट म्हणून सेकंड इयरान तूं 14 पेपर आसा ते फर्स्ट तांणी ते मर्ज कोन्न घालताची पेपर इतले म्हणून तांतूं नाटक असता मागीर हें आसता कसलें दर्शनशास्त्र कळवा नाटकान तुमकां काळिदास वय तांगेले आमकां नाटकान तूं काळिदासाले शाकुंतला नाटक आशिल्लें मागीर हागेले भारविले किरातार्जुनी सेकंड इयर आयिल्ले ते पुरे शिकताना मस्त सकडी विशय कलता तांतू एक म्हणटा अभिरुची येवचे स्टार्ट जाली मस्त इतली सकड विशय आसवे आनी आमगेले हांनी कितली चंद भास बरोवन दवरला म्हळ्यार एक शिकू का म्हळ्यार एक मना येवन दिसाचे शिकचे मागीर रात्री चेडवान आनी पुरे न्हिद तरी हांव विंगड वचून बैसून वाजूचे आशिल्ले रात्रीचे मागीर सकाळी उठाचे चेडू तेन्ना मेल शिकता रसाची सेकंड PU डिग्री स्कुला वचचे पुरे तांकां सकाळची टिफीन कोण दिवं काय हें करका म्हणून उठाचे मागीर पक्कानी टायर्ड जाल्यार वचून न्हिदोचे जाल्यार एग्जामा टायमार मेगेल चेडवान जायता बामणान जायता मस्त म्हाका हेल्प केला कसले का म्हळ्यार चेडवान घरा काम करचे जाल्यार बामणान म्हाका कसले कामां आपयनाशी तांणी कोरनू हें कोरनू मस्त सकाळ तांणी हेल्प केला आनी आजी हांव शिकू का म्हण जाल्यार खंडीत आमगेल बामणाल इतली सपोर्ट म्हळ्यार इतें हांव आजी त्या परीक्षा बरोवका म्हण लेखला म्हण सांगतना काही बायले निर्धार चेंज करत की म्हण सुरवे बुक्स हाडून दवरता आशिल्लें तांणी कळ्ळें म्हळ्यार मातशी काडूनच ते निर्धार म्हणून तितली सपोर्ट केला तांणी आनी पक्कानी हांव वाजिताना हें करतना चुकल्यारांनी सांगता आशिल्लें तांणी तशें न्ही गो अशी म्हणून तशें जाल्यार निमतें म्हाका मस्त सुलभ जालें तशी एग्जाम मेगेले MA थंय फर्स्ट क्लासार लायक मार्क मेळ्ळो पास जाली एग्जाम बरोवचे खंय वचूंक आशिल्लें एग्जाम आमगे MAचे
एग्जाम ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿ ना मंगळूरांतूची ಮಂಗಳೂರಂತ वय मंगळूरांतू आशिल्ले हें मात्र विद्वताचे मान बेंगळूरा वचूंक आशिल्ले सेंटर काही बरयलें लागता हुडगासेना म्हाका ओके तशी ಅಂತೂ MA जालें MA जालें MA जातरी मागीर कसं करचें म्हण म्हणटाना विद्वत शिकतोय तूं म्हण निमगेली तिणें तांतू मध्ये कसं म्हळ्यार हे दोन्ही परीक्षा बाकी आसना तू ते कंप्लीट करी म्हणाली प्रवेशताय कंप्लीट करी म्हणाली जायता म्हणल्यानी बैसून एग्जाम क्लियर केले ते भितर ती म्हणाली तू विद्वत करी अलंकार शास्त्रांत तू करी कसला म्हणारी डॉक्टर विश्वास तांणी अलंकार तांगेले भारी लायक हे आसा त्या विशया नॉलेज तांणी शिकयतले तुका म्हूण सांगून ते 5 पेपर अलंकार शास्त्राचे ते तांणी म्हाका शिकयले बेंगळुरा वचून बरोवका जालें मस्त ते एज हाचेरी त्या टायमार आनी मस्त कश्ट जाल्ली म्हाका जाल्यार कसं की देवाले एक दया कसं म्हणचे देवान एक अनुग्रह कोण दिल्लो म्हूण लिखचे तितले बरयतना तुमकां 50 दांटवाला मागीर कसं जालें म्हळ्यार मिगेल चेडूवाले वारडीक तदनंतर तिगेल मालगडील बाळांतिरो मालगडी वाडीक जाल्यार 6 म्हयने भितर दोनी चेल वाडीक जाली तदनंतर मालगडील बाळांतीर जाल्लो मागीर तिनी चेल वाडीक जाली तशें म्हणटाना मध्येक म्हाका एग्जामाक मस्त दिवच्या जाय न्ही जाल्यार आज सांगता तुका हांव नेट एग्जामय बरयला UGC नेट एग्जाम बरयला नेट एग्जाम पास जाल्यार आमकां एग्रिगेट मार्क्स म्हूण आसा संस्कृतांत तो हाई आशिल्ले म्हळ्यार 0 कितली की % आशिल्ली देखून म्हाका मात्र ते मेळ्ळी जाल्यार म्हाका एक एग्जाम बरोवचे एक क्रेज स्टार्ट जालें कसले एक बरोवका म्हणून ते बुक्स हाडोवचे वाजूचे एग्जाम बरोवचे तशी स्टार्ट केल्लें हांवें मध्य त्या हे जालें जाल्यार काही लेक्चरर जावन वचूं खंडीत मेळटशील म्हाका खंडीत मेळटशील UGC वय स्केलारय मेळटशील म्हाका मागीर कसं जालें म्हळ्यार 55 नंतर हांव मागशेल कसं जालें म्हळ्यार आनी हांव केन्नाय म्हाका काम करका कामा वचून हें जेवका म्हळ्यार खातीर केन्नाय शिकिल्ली न्ही म्हगेलें नॉलेज वाजूच खातीर हांव शिकिल्ली विसरून वचच्यानच जेव म्हळ्यार खातीर हांव चेडूवांक पुराय गरलेकाची म्हळ्यार बायली चेडूवांक गरलेका ट्युशन दित आशिल्ली शिकयत आशिल्ली हांव म्हगेले एक पक्कानी कसले डाउट्स असल्यार हांनी डिग्री ताई येवन निमगून करून वता आशिल्ली हांव शिकयत आशिल्ली बीकॉम असं म्हणतात बीकॉम नाही बीकॉम म्हण नाही BA BSc ते 2 वर्स आसना तांकां डिग्रीचे 2 वर्स हांव हें केलां समाजी म्हगेले दोनी दुवेन हिंदी घेतिले डिग्री येताना हांव तिका संस्कृत घेवका म्हूण संस्कृत घेवयला हांव तुका सपोर्ट करता तूं एग्जाम बरय तशी कोणेय शिकता आसा म्हूण जाल्यार खंडीताची सपोर्ट करत तांकां आता हे संस्कृत MA आणि हंगेले जयचामराजेंद्र विश्वविद्यानिलयाचे विद्वत हांतू कसं डिफरन्स विद्वत MA म्हळ्यार तुका विंगड आता हांव म्हणली पळय तुका व्याकरण म्हळ्यार एक सब्जेक्ट तदनंतर दर्शनशास्त्र तदनंतर आगेले अर्थशास्त्र कौटिल्य अर्थशास्त्र नाटक ते पुरे येता हांगा स्पेशलायझेशन तुगेले एक पर्टिक्युलर एक विशयांत तू बरोवका वेदांत की व्याकरण की अलंकार शास्त्र की तशी पर्टिक्युलर सब्जेक्ट घेवन त्या विशयार बरोवका तुम्ही विद्वत अलंकारांत अलंकारांत कितले पेपर येताचे अलंकारा 5 पेपर 5 पेपरांत फर्स्टाक तांतू कशी म्हळ्यार 3 वर्स विद्वन मध्यमा मागीर 2 वर्स उत्तमा विद्वन मध्यमांत तुका वर्सा एक पण दिवचे उत्तमांत तुका 6 म्हयने म्हळ्यार 4 पेपर आसता फर्स्ट इयर आनी फायनल इयर म्हणून तांतू इंटरनल्स आसता 30 मार्काचे ते आमी बरोवका तांणी एक सब्जेक्ट दिताची कसले एक टॉपिक दिताची त्या विशीं आमी बरोवका ताजे नंतर ते हें करका आमकां तांतू मार्क मेळटा आनी तूं आमी शिकून कितले आसा ते हें करका अलंकार शास्त्रांत तूं कुवलय आनंद म्हळ्यार अप्पय्य दीक्षित तांगेले ते 120 अलंकार आसा मागीर साहित्य दर्पण त्या पुरे आसा फर्स्ट पेपर खंयची म्हळ्यार तुका लँग्वेज तुगेले कन्नड घेवं येता इंग्लीश घेवं येता संस्कृत घेवं येता विंगड खंयचे ना
फर्स्ट पेपर ते कॉमन तू खंयचे हेंगे शास्त्रगे तान तू फर्स्ट पेपर आनी लास्ट पेपर पंचा पेपर कॉमन तीन मात्र सब्जेक्ट रिलेटेड तशें आशिल्लें. आता देवस्थाना वाठारांत घर हय केन्ना पळयल्यार उत्सव महोत्सव हे मागीर चेडवाले शिकवण तांगेल वर्डीक बाळांतिरो हे पुराय हाजी मध्ये तुमके एक शिकू का म्हणलेली एक उमेदी दिवची तसल तो अंश कसं म्हण दिसता तुमका? हांव म्हणलें मागीर बामणालेची उमेदी कळवा आनी तांणी कशी म्हण म्हळ्यार खंयचेय एक बुक्स काडल्यार ते विसरूनच जे म्हळ्यार खंयचेय एक वर्ड येयली म्हण जाल्यार हें कसो गो हाजी उत्पत्ती कसो गो म्हण निमगीत आशिल्ली म्हळ्यार तुगेले व्याकरणान तू सकडी आनी तांणीची स्वताची केलो सकडी हाजेरी छंदसारी हाजेरी पुराय श्लोक सकडी त्यानंतर ते देव सद्गुरुदेव ते भजन पुराय तांणी हें केलेलें तांणी ते बरयतना लागीं बैसून म्हाका सांगता आशिल्ली बैस गो पळय म्हणून कळवा तशी हें कशें येता तें कशें येता म्हूण घडे घडे म्हाका निमगूच आसता न्ही विसरूनच जा म्हणून म्हगेले एक बॅक सपोर्ट म्हळ्यार तांणीची आत्ता म्हगेल पुत्तान हांग वतारी तर्कशास्त्रांत तूं हांव हें केलेलें न्हू तुगेलें नेट UGC तांतू तर्कशास्त्र न्ही येता ताचे खातीर हांव तागेलें निमगुचें आनी हें म्हळ्यार कसो रे तें म्हळ्यार कसो रे म्हणून त्या विशयार तो कंप्लीट डिटेलांनी दिता तें आयकुच्या खुशी जाता आनी मध्य मध्य कसो म्हळ्यार हांव रांदप करतना म्हगेल एक दिनचर्येंत तूं रांदप करतना हांव भगवद्गीत घालूं युट्यूबार भगवद्गीत घालना आयकुचें प्रवचन आयकुचें तदनंतर कसले म्हाका श्लोक हें पुराय जावका म्हण जाल्यार बायड करका म्हण जाल्यार एक 4-5 तांत आयकुचें बुक्स पळोवचे मागीर बायड करचें तशी करतर आसता हांव म्हळ्यार तें विसरूनच जा म्हूण सांगून तशी म्हगेले हिण एक पंत हांव हांगा आशिल्ली सिद्धापुरा म्हगेले दुवेले मांवात आनी एक घर बांदिल्लें घरा वतलो आसतना अचानक जावन तिगेलो फोन येयलो म्हगेले हिणे गायडालो शांतला भगिनीलो भगिनी तूं विद्वत करतवे PhD करतवे म्हणाली म्हाका तेन्ना इतली खूश जाली म्हळ्यार एक्चुअली हांव MA जाल्ली कुडले खंय आसा म्हूण म्हगेले बामणान एन्क्वायर करतना आमकां लागींची पॉंडिचेरी आनी आशिल्लें ते एप्लिकेशन हाडून फिल करून पुराय जाल्यार आमी थंय खंयची गायडा सोदूं वचचें आनी आमकां थंय वचून येवच्याक मस्त सकडी ट्रान्सपोर्टेशना जायता हक्क जायता सकडी मस्त बाद जाता आशिल्ली म्हूण ते स्किप जालें कशें की मागीर तांतू चेडवाल वार्डीक येन ते म्हणटाना हांव त्या विशयी सोडलो देवाल दय आसल्यार जातलें पळोवया म्हूण सांगून हें केलें कडेन तिगेल थंय आसतना फोन येयलो भगिनी तूं PhD करतवे अशेशी श्रीनिवास युनिवर्सिटींतल्यान आतां पयले लसाची तूं करता म्हणटा आशिल्लो न्हू तूं करता म्हण जाल्यार एप्लिकेशनांनी घाली म्हूण म्हणाली जायता म्हणलें मागीर गांवां येतरी वचून तिगेले निमगून ते एक अशीची एंट्रन्स एग्जामाक एक मल्टिपल चॉयस पेपर दिताची थंय ते टिकू करून दिवका आनी एप्लिकेशनांनी फिल करून आमी युनिवर्सिटी तूं रेजिस्ट्रेशन करका ऑनलायनारीच पुरे पेमेंट आनी पुरे तशी रेजिस्ट्रेशन जालां हय आनी तुमी कितले वर्स घेवका जाता एक PhD करका जाल्यार 3 वर्स तुल्यान 4 वर्सां म्हूण तांणी सांगताची तेदी भितर आमी करूं का तें 3 वर्स भितर जाल्यार उत्तम ना जाल्यार 4 वर्स भितर पण करूं का आमी खंयचे विशय आतां तुमी आयक केलो विशय खंयचो आमी बदची आमगेल मालगड्यांनी राघवेंद्राचार्य म्हूण आशिल्लीची तांणी सुकृतीन तिरस्वाम्याक शिकयला तशी तुमगे आचार्य मठाचे तशी तांगेल्या वरीची म्हगेल पुत्ताने एक व्हड पंडीत जावका म्हूण आमी ताका राघवेंद्र म्हूण नांव घालेलो जाल्यार देवान अनुग्रह केल्ले त्या चेडाक एक शिकची नमण्यार एक हें जालें सुधा मंगल कोरका म्हळ्यार एक म्हळ्यार बापसून सांगलें ताणी असं म्हणलें एक्चुअली तागेले इंटरेस्टेड सब्जेक्ट CA आशिल्ले
म्हळ्यार अकाउंट्सा ताका 100 सेकंड पिऊन तू हो. कळवा लायक मार्क आशिल्ले ताका कडे बापसून निमगेले कसा करता रे तू म्हणून आना CA कोरका म्हण लेकला आमकां वेंकटरमणाल तंत्रपणांनी करूं आसा तू CA कोण कसं करता म्हणून मागीर 3 वर्सां पाठशाले शिकून हांव हें करता म्हणून तेन्ना आनी म्हळें पळय आचारू विचारू म्हण असं कडेन आमी गेले आमी आचार्य म्हण म्हळ्यार आमी आचारांनी पुरे सांगतले आमी कोणा लेगी हें करची न्हय तू शिकता म्हण जाल्यार 3 वर्सां शिकून कांय प्रयोजन ना शास्त्र अध्ययन केल्यार मात्र ताका मोल बदल सांगता म्हण जाल्यार सुदीन तीर्सवामी आले हांगा 1.5 वर्स मंगळूर आसतना ते चेरडाक केन्नाय तांगेले सेवे वता आशिल्लो तो रात्रीचे सेवे वतना तांणी सांगचें आमगेलो तू सुधा मंगल केल्यार कोणें येनात न्हवरे एकलोपणी सुधा पंडीत जावका न्हवरे तू प्रयत्न कोरका तुमी आचार्य तांचे म्हणून ताका सांगता आशिल्ले तांणी मस्त सकट विशय तांणी शास्त्रा विशय या पुरे ताका सांगता आशिल्ले ते एक प्रेरणे निमती ते चरडान केल्ले म्हूण लेखता कशें लेखा म्हळ्यार एक प्रेरक प्रेर्यमाणा म्हूण सांगताची आमकां एक कसलें काही उत्तेजन येवका जाल्यार कोणें एक पूरक जावन आसल्यार मात्र आमच्यान तें साध्य कडेर ताणें आनी ताण सांगतना हान्नी म्हणलें तूं न्हय कसं कोरका म्हूण तूं सांगना पळय तुका इंट्रस्ट ना तिला हांव सांगली म्हण जाल्यार पल्ले अन्नान सांगिल्ल्याक हांव शिकली म्हण जेवचें न्हय तूं इंट्रस्टार शिकता म्हण जाल्यार अशेशी सुधा पंडीत जावका तुवें म्हणून मेगेल मना इच्छा म्हूण बापसून ते चेरडाले प्रकट केले जायतना हांव शिकता म्हणालो शिकता म्हणटाना एक खंयच्याकय एक विद्येक सेंटर म्हळ्यार जावका ना खंय वचून शिकचें एक उडपा अष्टमठ हांगेले पेजावर मठांत हांगेले पूर्ण प्रज्ञा म्हणून बेंगलोरांत तूं एक जयतीर्थ विद्यापीठ म्हणून उत्तरादी मठांत हांगेल्या कडे हांनी ते सत्यध्यानाचार्य म्हणून सची जयतीर्थ विद्यापीठ बसवनगुडीचे विद्यापीठाचे प्रिन्सिपल तांणी तांगेले वचून अशेशी मेगेल चेरडाक ये म्हूण म्हणटाना कसं शिकता रस्तो म्हणून सेकंड PU म्हणून तेन्ना पळया स्वामेले सांगता म्हणून सत्यध्यानाचार्याल बायल सत्यात्म तीर्थाले पूर्वाश्रमाचे बहिणी हांव निमगीता म्हणून तेन्ना सीतम्मा म्हणून सीता म्हणून तिगेलें नांव तिगेले वचून सांगताना ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ म्हणून सांगिले तिणे जाल्यार कसकी आजी ना ती दैवादीन जाले तिका आमी हे टायमार खंडित उडगास काडका केन्नाय आमकां कोण हेल्प केला पळय तांगेलो आमी खंडित उडगास काडका तिणे स्वाम्याले म्हळ्यार सत्यध्यानाचार्यन तिणे पुराय स्वाम्याले वचून सांगिल खातीर स्वाम्यान विचार ಮಾಡ್ತೇವೆ म्हणून कसं लेका म्हळ्यार ತಂಗೆಲಂತೂ ತಂಗೆಲ್ ಸಮಾಜ ಸೊಳ್ಳೆ ವಿಂಗಡ ಸಮಾಜ ತಾನಿ ಆಜಿ ತಾಯಿ ದಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ तशी तांणी दिवका म्हण जाल्यार तांगेले आचार विचार तांगेले हें पुरे विंगड आसता म्हूण सांगून पळयता आमी कसं म्हूण सांगताची म्हूण म्हणलें कडेन 2 दिवसान ताणें सांगली मात्र ಕಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಧಾ ಪಾಠ ಶಿಕ್ಕುಕ ಜಲರಿ 12 ವರ್ಷ ಬೇಸಿಕ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ರಬೂನ್ ಶಿಕ್ಕುಕ तांगेल 7 क्लासान तू तर्क स्टार्ट जेवचे तशें हांव तांणी पळयलें हागेल नॉलेज कितलो आसा म्हणून मागीर हांनी ताका एक संस्कृतान तूं हें जेवका म्हणून साहित्य तांगेल पळय तांणी शिकयला तांणी तागेल नॉलेजा प्रकार ताका 7 क्लासा डायरेक्ट टोन बसयलो ते चेरडान म्हगेले पयर सांगलें अम्मा म्हाका नाना समुद्रामध्ये देवन उड्डयलो पळोवन म्हाका शेवचें जायना मुखार वचा म्हळ्यार 8 दिसांनी वरी जाल्यार देवाले एक अनुग्रह आनी आमगेल स्वामेले एक आशीर्वाद की कसं की अम्मा पाठ करता 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 म्हाका मना गेल्लें अम्मा पाठ तशें हांव न्हू फर्स्ट परीक्षेकाची ते चेडू 2nd क्लास आयले कळवा ते खंडीत हांव आत्ताय उडगास काडटा देवाले आमगेल स्वामेले आनी आमगेल मालगड्याले एक अनुग्रहानाची हें पुरें साध्य म्हळ्यार विशय आसा पळय खंडीत सांगतना हांगा जुम्म जाता म्हाका शिकलो तो चेडू शिकून आजी इतली बुद्दंत आसा म्हूण म्हळ्यार हांव म्हगेल चेडा वगड सुचानाच्या स्वाम्याल एक प्रिय शिश्यू तो आजी कळवा स्वाम्यान पाठ करतना तांगेल्या द्राका बैसून ताका शिकोवचें
राघवेंद्रनी हेळू म्हणून तशी ह्या नमनेचे कसं की आणि कसं म्हळ्यार आमगेल मालगडे विद्ये मस्त दिता आशिल्लेंची फुडे पाठशाल जेवची पयस फुडे आमगेल आचार्य मठान तुरा बोनो शिकता आशिल्लेची ते हाजे अनुग्रहान की तांगेल एक ते श्रम साधन आशिल्ली निमती कितकी मेगेल चेरडू तू आता सांगलें ते इतली पुरे फंक्शन जेता हे जेता ते जेता म्हणून सांगून तांतू मध्ये वाजून तांणी डिस्टिंक्शनारी पास जाता आशिल्लीची म्हणजे वाजयताल्यांक राजांगण जेल्यार इत्ते ताका निदर्शन मेगेल चेरडूवांची तांकां एक प्रायवेट रूम हें म्हणना तांणी तेय भायर बसून शिकचे हें करचे देवालाद्राका बसून शिकचे तांणी लायक मार्कां हाडून पास केलेची तशी इतली पुरे आमगेले विद्याभ्यासान तूं हें केलें हांव म्हणली पळय राघवेंद्राचार्य म्हूण आशिल्लीची तांणी स्वाम्यांक सुकृतीन तीर स्वाम्यांक न्ही शिकयलेलें म्हणून तशी त्या एक ते विद्या मंदिरच की म्हणल्याक आचार्य मठ हांव एक्चुअली 7th 8th 9th 10th मात्र स्कुलान तूं संस्कृत घेतिलें डिग्रीन तूं वताना म्हाका हिंदी सुलभ दिसली म्हणून हांव हिंदी घेतिलें मागीर म्हगेल जर्नी स्टार्ट जालेलें 2005 तूं 2009 तुमी गेले MA कंप्लीट जाला 5 वर्स भितर मी MA कंप्लीट जाला आता तुम्ही त्याची PhD तू विषय आम्ही काशी मठाचे परंपरेचे तांगेले पांडित्य तांगेले योगदान समाजाक ताजे नंतर एस्पेशली भुवनेन तीर सोमेले आयुर्वेदीक हे पुरे विशयान तू रिसर्च कोरका म्हणून मेगेल मनास देवान सोम्यान अनुग्रह कोरका विषय संग्रह तो तुम्ही कशी कोरयत म्हणल्याकला हांव म्हळ्यार स्वामेल विशया कोण मस्त सकड उलयताची तांगेले तुमगेले बुक्स आसवे म्हूण निमगे तर आसा कोण सकड उलयता म्हाका एक काशी मठा परंपरेत जावका आनी भुवनेन तीर स्वामेले कसले बुक्स म्हळ्यार तांगेले आयुर्वेदिकाचे हाजे ताचे तांणी कसले इन्स्टिट्यूशन ओपन केलेले पुरे आसल्यार म्हाका ते जावका म्हणून म्हाका कोण पुरे मेळटा तांगेले निमगे तर आसा म्हाका हांव हे माध्यमांतू सांगता म्हाका जनांनी सहकार कोरका कसले का म्हूण म्हळ्यार आमगेले काशी मठाचे एक कसं की भायर येवका म्हणून म्हाका एक आमकां आमगेल फॅमिलीकाची मस्त मनास आनी सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांच्यो संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांच्यो काला दिलेले प्रवचनाचे हे न्ही मेळ्ळ्यार तुमकां युट्यूबान तांतूय तुमका मेळू पुरो खंडिता मेळटले मस्त सकड विषय तांतूय मेळटा मागीर केलो सकड कसं म्हळ्यार बुक्स आसताची केलो जणाले कशी म्हळ्यार आमगेल स्वामेल बुक म्हणून एक आमगेल मालगड्यान कांडवरलेले बुक्स न्ही आसता म्हळ्यार आमगेल समाजात आनी कोणेय कांडवरलेले बुक्स न्ही आसताची आतां तांणी कसले एक ते उरलेले जो आमगेले गी बुक्स आसा म्हूण म्हळ्यार हांव तांगेले नेमगी तर आसा म्हाका जावका ते विशय हांडीत म्हूण म्हळ्यार मस्त्यानान सहकार करता मागीर ते हाजे देवस्थानाची स्मरण संचिक असताची कितली वर्स जाल्ले वळारी नातल्यार कुंभाभिषेका वळारी अशी तशी म्हणून सुमार स्मरण संचिक हाडताची त्या स्मरण संचिकेंतूय मस्त लेखन तुमकां मेळचे चान्स आशा मागीर तांगेले पूर्वाश्रमाचे तांगेले कुटुंबस्था वचून मेळका त्या पुरे आमी कोरता न्हय आमकां कसं म्हळ्यार रिसर्च म्हळ्यार डीप स्टडी कोरका जाल्यार आमी ते गांवा वचूका तांगेले पूर्वाश्रमा घरा वचूका तांगेले कोण क्लोज म्हळ्यार बंधू बांधवानी आसा तांकां वचून मेळका म्हळ्यार तांगेल्या गी तांणी कशी शिलेची तांणी कशी सकडी हें केलां म्हळ्यार विशय मेळटा म्हळ्यार हें सांगलां आमी हांगेले गी सांगलां म्हगेल्या बामणांनी सहकार दिता म्हणलां तांकां टायम मागीर भुवनेंद्र तीर्थांनी एक तांगेले आशिर्वादान आरंभ जालेले शिल्पशास्त्र हांगा कारकळांत शिल्प रेंजाळ फॅमिली तांगेल्या काही तुमी हे केले तांगेल मालगड्यांक कशी स्वाम्याले हे मेळ्ळे आशीर्वाद मेळ्ळो म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ थंयसूनय मेळू पुरतो खंडित मेळटा मागीर ते भुवनेंद्र आयुर्वेद शाला शिल्पकला मागीर इन्स्टिट्यूशन हे पुरे आसा ते पुरे खंय आसा म्हळ्यार ते एक लिस्ट कोरून दवर न्हू ते पुरे वचून तांकां कॉन्टॅक्ट जावन न्हू तांगेले कसा माहिती आसा म्हणून घेवका तसं एक काम
तुमगेला आता असून वय. 72 एक जाऊचस हा. ते आता तुम्ही हक्क संबंध पावील म्हणजे कसले लेखन आणि बरोचा आरंभ केला की नाही म्हळ्यार PhD वय वय पूर्व भाव वय आता आमकां सप्टेंबरान तू एग्जाम आसा एग्जाम आसा म्हळ्यार फर्स्ट संशोधन म्हळ्यार एक कन्नडान चिदंबरमूर्ती म्हणून ताणें वय. एक बरयलेलें एक बुक आसा वय त्या कसा म्हळ्यार आमकां 100 पेज चिदानंद मूर्ती चिदानंद मूर्ती वय ताणें बरयलेले बुकान तू 100 पेज आमकां कन्नडान आशिल्ले संस्कृतान ट्रान्सलेट करून बरोवका 100 पेज एक दोन्हीचे आमकां एक युट्यूबारी संस्कृताचे मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन्स न्ही आसाची ते आमी 250 क्वेश्चन्स तातूंतल्यान सिलेक्ट करून तातूंत कसले करेक्शन असल्यार करून ते आमी प्रिंट आउट काडून ताजी स्पायरल बाइंड करून ते एक पेपर दिवका ताज नंतर आमकां एक 50 मार्क्साचे मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन आमकां टिकू करूं येता आमी तेय वचून दिवका ते युनिवर्सिटीक वचून एग्जाम बरोवका ताज नंतर आनी एकल्यान बरयलेले संशोधना विशयान तू ते एक 50 मार्का क्वेश्चन आन्सर आसा ताज नंतर आमी तांणी सुरवेरी आमकां एक आर्टिकल बरोवचे दिल्लेले तेन्ना हांवें हाजे भागवताचे दशमस्कंदाचे गोवर्धनगिरी गोवर्धनोद्धार आनी हें म्हणून आर्टिकल बरोवन ऑलरेडी दिवन जालां हांवें ते तांणी पब्लीश करताची आमकां एक नंबर दिवन तांणी ते तांगेले हांतू मोस्टली तांगेले संचिकेन तुकी खंयच्यान तुकी तांणी पब्लीश करताची ते एक आसा ताजे नंतर आमी खंयची विशय बरयताची खंयची बुक्स रेफर केला ते कसकसा विशय म्हळ्याले त्यावे विशयांत आमी बरोवन तांकां दिवचे आसा तांतू मध्ये तू एक सिंधी कॉलेज तशी कॉलेजांतल्यान पुरा आर्टिकल पुरे निमगीतर आसताचे आमकां एक इतली वर्ड्सां जावका एक 3-4 वर्ड्सां 3-4 पेजाचे तशें पुरे म्हळ्यार 450 वर्ड्स 350 वर्ड्स 300 400 तशी त्या वर्ड्साचे एक खंयचे एक टॉपीक दिवन तांणी निमगिलेलो आसा तांत हांव नीती विशय संस्कृत साहित्यान तू नीती येवची तसल कसल जावका म्हळ्यार तांणी दिल्लेला हांव कठोपनिषदी नीतयः म्हणून एक पेपर बरोवन दिला आता तुमगेली PhD कंप्लीट जावका जाल्यार तुम्ही मस्त असल प्रबंध बरोवन बरोवका तांणी विंगड कॉलेजांतल्यान आमकां कितली आर्टिकल आमी बरोवन दिताची तितले आमगेले हाका वेटेज चडता वय तुम्ही आता MA करतना नातल्या विद्वत करतना कितले तुमगे मुखारी फंत आव्हान आशिल्ली ताजी काही 1000 वांट्यानात आता चढत PhD हाजी म्हळ्यार बोशा जाल्यार आता चेडू व्हड जावन वारडी जावन चमकल्यांची ते एक हुस्क ना तुमकां जाल्यार एक देवस्थाना वाठार ते साधकय वय बाधकय वय म्हणटा त्यामुळे तुमकां तितले ज्ञान थंय मेळटा स्वामी परत थंयची चड वास्तवी आसताची आनी धार्मीक कार्यक्रम हे ते पुरो जावचे निमित्त तुमकां मस्त ताजेन ज्ञानय वृद्धी जाता थोडेच येदेची जाता खंडित चांग कामाक 1000 विघ्न म्हणटाची जाल्यार आमी ते विघ्न म्हण लेखच्यानच आमकां ते एक पाठ म्हण लेखूका कसल्याक म्हळ्यार आचार्यात पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम स ब्रह्मचारिभिः पादम कालक्रमेण च म्हण एक सुभाषितांचो श्लोक आसा आचार्यात पादमादत्ते म्हळ्यार आमकां मास्टरान शिकयलेलें आमकां मेळची कितली म्हळ्यार केवल कालवास वांटू मांत्रके तांणी शिकोवचे कळ्ळें ते आमी ग्रास्प करून कितली घेतात कालवास वांटू मांत्र पादम शिष्य स्वमेधया म्हळ्यार तागेले शिष्य कोण आसा स्टुडंट कोण आसा तागेले बुद्धिवंतिके रीत ताणें कालवास वांटो मेळच्यो पादम स ब्रह्मचारिभिः म्हण आतां पळय कंबायन्ड स्टडी हे म्हणटाची चिंतन म्हणटाची तांतू एक मेळची एक कालवास म्हणटा पादम कालक्रमेण च म्हळ्यार अनुभव आमगेली सकडी जीवन म्हळ्यार एक पाठूची तत्ता वेळा आमकां परीक्षा तर आसता आमी ते कशी परीक्षा हें करताची तशें आमगेलें जीवन चलता म्हणून मेगेले एक म्हळ्यार हान्नी सांगता आसतात न्हय तशीची चलचें म्हण एक मेगेले मनांत तांतूय ह्या वर्स
सार्वजनिक शारदोत्सवाचे वय, शतमानोत्सव, वय, वय. शतमानोत्सव म्हळ्यार आनी इतलें गलगल घरांत म्हळ्यार तुमगे घर आमगेले आचार्य मठाची शारद वय, शारदा. आमगेल मालगड दयानंद आचार्य म्हण आशिल्ले तांणी वय. स्टार्ट केलेली वय. शारदा हे ते वय हाजी काही आमगेले अंतू बुक्साचे कपट तांतू सुमार बुक्स आसा ताळेगरीचे वय. ताचे पुढे आमगेले मालगड्यान पुरे प्रिजर्व करून दवरलेले बुक्स वय आसा वय आता निजा जावन ताजी यूज जेवच्यांनी आनी वय, मुगेल वय. चरडान शिकून येवन वय. ताणें करतना वय, वय, ते पुरे वय वय ताका जाय जाल्यार बुक्स हे पुरे आसता तुम्ही V4 चॅनलांतू हे शारदा उत्सवा शोभायात्रे टायमारी वीक्षक विवरण दिवच्याक आचार्य मामा होटो तुम्ही येताले त्या वेळार तुम्ही कस तयारी कोण घेता आशिल्लीची बदल जावका जाल्यार बाय सर गो वचा म्हणची तांणी कळवा मागीर हांव म्हणचे हांव कसले ना हांव तुका कसले म्हणटा ना तुगेल मना कसं आसा तें सांग म्हणून वय वय तांणी म्हाका अशी केलो सकट सपोर्ट दिवचे आनी तांगेल केदान म्हळ्यार पुरे लास्ट मुमेंटाक अशी वय मिगेल बामणान तांकां ते म्हळ्यार तांगेले तितली नॉलेज आसा तांकां ते हँडल करून बॅटल करून व्हरूं येता खंयचेय एक विशयान तांकां दिली म्हण जाल्यार वय निरर्गळ जावन तांणी उलयताची वय आमकां तशी न्ही आमकां त्या विशयान तूं जावका न्हय वय म्हणून हात हांव कसं करचें म्हण म्हळ्यार प्रवचन न्ही पुराय आयकुचें पुरे सोमेल प्रवचन आसता आंगेल प्रवचन आसता वय मागीर केलो सकट विशय आसता ते पुराय आयकुचें भगवत गीता मिगेले नित्य दिनचर्येंत एक 2 जेव 3 भगवत गीता घालून आयकुचें हांवें तदनंतर सोमेल प्रवचन आयकुचें मागीर घरांत तूं विष्णू सहस्रनाम लक्ष्मीनारायण ते पुराय वाजीत रसूचें वय आनी संस्कृत शिकल्यार वय मेन कसा म्हण म्हळ्यार तुका शब्द स्प्लिट करूं कळटा वय कळवा उच्चार समय येता दोनीचे तिन्नीचे ते शब्द मिनींग येतना आमी स्तोत्र म्हणची म्हळ्यार कसं जालें देवा लागी आमी प्रार्थना करची वय ते आमी कितले ते अर्थात कित आमी प्रार्थना करतानाच पळय बदाचे आमी देवा लागी उलयताशी जाता वय तुम्ही बहुशा वार्डीक जावन येत तरी दोरनूची अशी स्तोत्र प्रभात जुना शापुरो वय वय जाल्यार आतां तुमगेली इतली संस्कृत पांडित्य तुम्ही संपादन कोरून घेत तरी तुमकां ते स्तोत्र अर्थ नवीन रितीर प्रकट जाता आसता आसता वय म्हळ्यार संस्कृत म्हळ्यार एक सागरूची वय ते एक शब्दाक 100 मिनींग अशा पुरो वय ते संदर्भांत आमी कशी घेताची त्या हाजेर आसता वय शब्दाचे अर्थ पुरे तशी घरांतूच ज्ञान समुद्रशी आचार्य मामसाची खंडित तांगेले ज्योतिष्य आहान तुज्या वनातले पंचांग तांणी तयार करचे संदर्भारी तांतू तुम्ही कसले प्रयत्न हे घाल्लेले आसा बा खंडित म्हळ्यार तांगेले बेनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU अंतू संपूर्णानंद विश्वविद्यालय अंतू तांगेले संस्कृत विशारद जालेले त्या टायमार ताजे नंतर तांणी संस्कृत ज्योतिष विद्वत BHU अंतू केलेले ते आज तांकां हें करतना पंचांगांनी करतना मस्त सकाळी हें जाता आम्ही कशी म्हण म्हळ्यार आतां रविस्फुट चंद्रस्फुट कुजस्फुट बुधस्फुट ते पुराय घालू आसता आनी तांणी कशी म्हण म्हळ्यार तांकां एक विशय तांणी केन्नाय सांगू आसा आमी सारस्वता म्हण म्हळ्यार सारयुक्त जावन आशिल्लो आमगेले समाज आमकां पळोव भितर येता म्हणून समाज हांकां म्हणजे जाल्यार तांणी कंप्युटर शिकिले न्ही हांव पुढे शिकले कळवा जाल्यार तांणी कंप्युटरान तूं फॉर्मूल घालून हें करून बैसून तांणी ते हातान कॅल्क्युलेशन करून कंप्युटरान तूं तशीच सेम रिजल्ट येतवे म्हण पळोवन घंटे कटल्यान बैसून तांणी हें केलेलें आसा कळवा म्हाका केकाक पण बोर जाता जाल्यार तांकां कशी म्हण म्हळ्यार तांणी कसलेय करता लागीं एक जण जावका ते आडगो हे आडगो म्हण सांगू का तदनंतर सांगू आसा पळय हें कॅल्क्युलेशन अशी तांणी सांगताची तोंडान सांगताची तांगेल मना कशी म्हळ्यार आमगेल चेडवांनी शिकू का म्हणून कळवा चेडवांकय बैसयला तांणी आमगेले चेडवांकय स्वल्प नॉलेज आसा त्या विशयांतू पंचांगा विशयांतू सकाळी ते स्फूट घालून दिवचे तदनंतर केलो सकाळी फॉर्मल घालतना आतां नित्य नक्षत्र काडका म्हण जाल्यार चंद्रालय हें घालका आमी स्फूट सकाळी ते पुरे आमी घालचे सकाळी हेल्प करचे हांवें ताजे रिजल्ट येईल सांगल्यार तांकां स्वल्प आमी चुकले म्हण जाल्यार सांगताची तूं टायप केलेलें समजवे पळय म्हणून तितली तांकां ग्रीप आसता ज्वेरी तशी हेल्प करूंक जाता
आम्ही चढती बैशी रात्रीचेची म्हळ्यार दिसाचे कोणेय न्ही कोणे आचार मामोत्सव म्हळ्यार उल्लोचाक म्हण येताची जातका म्हण येताची जो कसले एक आतां तांणी तांतूय आतांनी मन्नम जेवची ते दोलताय तांगेले म्हाका तांणी उल्लोचा सम मेळनाची तितली बिजी असताची जाल्यार आमी तांतू मध्ये एक टाइम आसा म्हण जाल्यार तांणी मुडार असल्यार ಸ್ವಲ್ಪ पंचांग बैश आमी म्हणताची जायता म्हण बैशे तशी रात्री एकाक पंत आमी 5-6 घंटे पांत्यार ताय बैशील आसाची रात पाली बैसून मागीर आमगेले काम करची की ಸ್ವಲ್ಪ वेळ न्हिदोची की तशी करता आसाची ताजे मध्यान तुमगेले संशोधना काम जाऊ का वय ताका तांणी पूरक जावन तुमकां सहाय करताची खंडित करताची आता पयर आमी हें करता म्हणटाना कसं की सकाळी इतली बुक्सान हाण घाला पळ गो हे वाजी तुका तांतू माहिती मेळू पुरो अंतू माहिती मेळू पुरो हांव तुका सांगला हांवें की हांव कसले एक शिकता म्हणची भितर फस्ट तांणी बुक्स हाडून दवरताची हे वाजी म्हणून तेन्ना वाजूका जाता मागीर वाजिल नंतर हा इतली कोणी नॉलेज मेळना आपास आमी तें कंप्लीट करुया म्हणून तशी तांणी म्हाका मस्त तांणी जायता चिरडूंक जायता मस्त एनकरेज करताची शिकचे विशयान आमगेले तांतूय काशी मठ गुरु परंपरेन प्रति एक गुरु तांणी स्वतः रचन करचे तांचे मालाबंध सलपुराय हांगा ते लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानाचे एक हजेरी केत्तिलेले आसा कोण बहुशा हांगेलगी म्हण ते माधवेंद्रगी वरदेंद्र म्हणून गोतना उडगासाना आणि तू एक ते मालाबंध म्हणून ते संस्कृतान बरयलेले तांणी वय पळय तसल पुराय भारी प्रखर पांडित्यशील खंडित आमगेले गुरुवरी पळय तशी एककल्याल जीवन चरित्र पळयतानाय तितले आमकां तांतू मेळता वय तशी तांतू तुमी आतां भुवनेंद्र तीर्थ आमगेले 17 गुरु गुरु परंपरेंतू तांगेल बदल तुम्ही आता संशोधन करताची आणि इतले मस्त विषय तांगेले आयुर्वैद्यकीय ज्ञानशापुरो शिल्पशास्त्रा बदल तांगेल ज्ञानशापुरो असल पुराय तुमका पूरा रितीरी पूरा आकार ग्रंथ मेळणू ताजे एक समग्र एक या कसले संप्रबंध तुमगेल निमित्त जावो ताजेन आमगेल समाजाक भरपूर प्रयोजन मेळो म्हणून हांव आश करता तुमी येदोळताय हांगा येवन तुमगेले हे सगळे संस्कृत अध्ययनाची एक सगळे वाट प्रयाण कशी सूर जाल्ले खंयता येवन राबले आनी मुखार कशी वत्ता म्हळ्यार पुराय आमकां सांगले तुमगेले 57 वर्स प्रायरी साधारण आम्ही म्हळ्यार रिटायरमेंटा लागी येवची एक प्राय ते 60 वर्स म्हणटाना आनी पुरो म्हणून आम्ही लेखची कडेन तुमी आतां आरंभ करता आसाची तुमकां पुरा रितीरी हांतू एक यशस्स मेळ्ळो म्हणून हांव आश करता आनी हांगता येवन तुमी तुमगेले अनुभव वांटून घेतील खातीर तुमकां धन्यवाद सांगता नमस्कार.